एमपीटीत येवपी क्रूज पर्यटक बशीन प्रवास करपाक सोदतात तांकां कोणेच आडोवचें न्हय हें खपोवन घेवचें नात. पुलिसांक हाचेर कडक कारवाय करपाचो निर्देश दिला. टॅक्सीवाल्यांनी बसवाल्यांचेर हल्लो केला तांकां अटक जातली म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आयच्या टुरिझम बोर्ड मिटिंगेन वेरियस टुरिझम रिलेटेड डिसिजन्स जे आसा इन द इंटरेस्ट ऑफ द टुरिझम ह्याची डिसिजन सगळे घेतल्या. हांवें टुरिझम मिनिस्टर मिटींग सोंपना फुडें तुमकां सगळ्यांक ब्रीफ करपाचो आसा. स्पेशली टॅक्सी इश्यू आसतलो, मोपा इश्यू आसतलो, हाच्या संदर्भातले सगळे इश्यूज प्रायवेट इंडस्ट्रीच्या बरोबरूय डिस्कस जाल्या. आमी जो टुरिझम फ्रेंडली रिलेटेड जितके डिसिजन्स आहा पळय तितके घेतल्या. आमकां खबर आहा इन लॉंग रन म्हणजे टू हँडल द टुरिस्ट इन द स्टेट हाज्या खातीर इवन जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो रेडी क्रिएट करपाक जाय ताजेरूय डिस्कशन जाला. प्रेझेंट आसलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर डिस्कशन जाला आणि स्पेशली कालचो जो इन्सिडन्स वास्को जालो पळय न्ही हॅन्स फोर्थ टॉलरेट केलो वयचो ना आसून कोणूय भितर असल्या पद्दतीचे इन्सिडन्सान इंटरफियरन्स करचे न्ही. तांच्यांनी येवन म्हाका रिप्रेझेंटेशन दिलां म्हणजे ज्यो युएसच्यान हांगासर ज्यो क्रूज येता आनी तांकां एखादी त्यांची हे बस थांबवप उतरप आपल्याच बसीन तांकां 2 किलोमीटर परत हे केन्नाच सरकार टॉलरेट ह्यान फुडें करचें ना. आणि ज्या पद्दतीन जर ते हांवें इन्क्वायरी करपाक लायला आनी ड्रायव्हराचेर जर थापटूय मारला आसत जाल्यार तांकां अरेस्टूय करपाक लायला हांवें. कोणूच अशा पद्दतीन म्हणजे टॅक्सीवाल्यांची अशा पद्दतीची दादागिरी ह्यान फुडें केन्नाच खपोवन घेतली वयची ना. क्रूज टुरिझम जो आसा हो कोच आनी हे तेंचे ऑलरेडी डिसायडेड आसता. तो तेंच्यांनी डिसायडेड आनी विथ प्लॅन रूट तेंच्यांनी वचपाक जाय. एखाद्याने आपल्याच टॅक्सीन बसोंक जाय म्हणून कोणीच फोर्स करचो न्हू आनी हाज्या फुडें अशा पद्दतीचे फोर्स केल्ले खपोवन घेवचे ना. हांवें पुलीस डिपार्टमेंटाकूय इन्स्ट्रक्शन दिलां अशा पद्दतीचे घेवचे न्ही. बेकायदेशीर डिसिजन्सचे बाबतीत मागीर टुरिझमाचे हॉटेल्स आसतले, वॉटर स्पोर्ट्स आसतलो किंवा टॅक्सी आसतलो सगळ्यांचेर स्ट्रिक्टली एक्शन जावपाक लागलेली आसा. ऑलरेडी इन पुलीस आनी टुरिझम जॉयंट हँड सगळ्यांचेर एक्शन घेवपा खातीर तयार आसा आनी ऑलरेडी एक्शन घेवपाक